मडगावच्या उजो पालवी दळाच्या इमारतीची अवतिकाय जाल्ली आसा। पुराय इमारतीक गळटी लागिल्ल्यान भौशीक बांदकाम खात्याकडेन बेगोबेग दुरुस्त करपाची मागणी केली, मात तांच्यांनी ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केलां असो आरोप उपसंचालक राजेंद्र हळदणकर हांणी केलो। मडगावच्या उजो पालोवपी दळाची इमारत सामकी वायट स्थितीत आशिल्ल्यान केन्नाय मातये भरण जावं येता। पुराय इमारतीक गळटी लागिल्ली आसा। भौशीक बांदकाम खात्याकडे ही इमारत दुरुस्त करपाची मागणी केली, मात तांच्यांनी ह्या इमारतीचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप उजो पालोवपी दळाचे उपसंचालक राजेंद्र हळदणकर हांणी केलो। आम्ही ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी पळोवपाक जाय, पीडब्ल्यूडी आमी बरोवन घातिल्ले ऑलरेडी आनी तेंचे म्हाका दिसता प्रोसिजर आहा कितें तरी तो तेंचो चालू आहा। आमी तेंकां वयले कॉरिगेटेड शीट्स बी ते सगळ्यांचे चालू। म्हाका दिसता पावसा खातीर आतां मदीं तेंचे मातशें रावले ते करपाक। आता पावस पडटा न्ही बेरेकान बी सगळ्यांक भिजलेले आहा, तुमी पळयलात ना पळयलें म्हणून आमी सगळे आमचे सायडीचे आमी जवळ जवळ दिसता म्हाका एक 7-8 तरी लेटरां गेल्लीं आहा तांकां कळ्ळें न्ही। आनी तेंच्यांनी इवन हांगासर म्हजे कडेन आसले क्लियर ते बरोवन दिल्ले की तेंच्यांनी ऑलरेडी तो एप्रुवलाक धाडला आमी तांकां पणजे धाडचे पडटा सायड। सो ते खातीर ते रावले, ते जातकूच करतले दिसता म्हाका। लेटर पावडीसून अजून तुमचो कांयच रिस्पॉन्स दिवना दिला तेंच्यांनी दिला की एस्टिमेट बी सगळो आमी केला आनी तो पणजे तेंच्यांनी एप्रुवलाक धाडला। तो जातकूच हे करतले। आतां ते स्टार्टूय केल्लें मदीं काम, मदीं भितरलें स्टार्ट बी केल्लें तेंच्यांनी, पूण कितें जालें मदीं तो पावस आयलो मदीं, तितून ते मातशे कॉन्ट्रॅक्टर बी म्हाका दिसता तेंचे फाटीं सरले हें करपा खातीर। ते म्हणटा मातसो पावस बी सगळें थांबून मागीर आमी करता म्हणून। आपत्तीच्या वेळार उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी आपलो जीव धोक्यात घालून समस्या सुटावी करतात। तेन्ना ह्या इमारतीची दुर्दशा पळयत जाल्यार ह्या उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण जाता। देखून जर ह्या इमारतीच्या बाबतीत कसली वायट घडणूक घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोण असो प्रश्न थळावो एंड्रू सिक्वेरा हांणी उपरासलो। देखून संबंधित खात्यान बेगोबेग ही इमारत दुरुस्त करून दिवपाची मागणी ताणें ह्या वेळार केली। आज सध्या पावसा लागून आम्ही रावल्लो, पावस पडटा न्ही आख्या फायर स्टेशनान, तेन्ना सडनली वयर नदर मारले सगळें उदक वयल्यान ती गोंयटा न्ही सगळें डॅमेज जालें। पडल्यार खंयचेर पडटले, गाडयेचेर पडले, गाडये डॅमेज जाले, आख्खी लायन म्हाका सगळें वयर पेपरा वयल्यान फ्लॅटां वयर भितर लोक रावता। हे म्हाका कांय कळना कसले फॉरवर्ड गेले गेले फायर स्टेशनाचेर जे फायर ब्रिगेड आमचे आहा पळय ते लोकांक जे डॅमेज जाता लोकांक साकार करपाक वयता, तांकां बोगड्यांक कोण साकार करता? सरकारान हेजेर मातशी नजर मारची आनी तेंचे रिपेर करून दिवचे जाता ते फर्स्ट प्रायोरिटीचेर। तेंगेली सेफ्टी करपाक जाय, ते आमगे सेफ्टी पळयताय आमी तेंगेली सेफ्टी कितें एक्चुअल ना वयर फ्लॅटां आतां गडी हें गोयट आसता वयर फ्लॅटूय गोयट आसतलो पळय, सारकें न्हू? जाता तितले बेगीन फर्स्ट प्रायोरिटीचेर हें जावपाक जाय कोण दिवपाक जाय ते आमगे सेफ्टी लागून येता, तर आमी तेंगे सेफ्टी पळय पयलीं म्हणजे गाडी बी डॅमेज जातली, गाडी फायर ब्रिगेड आहा पळय आनी कोणाल गाड्या व्हडली सायबागेली। गौरांग प्रभू मळकर्णीकारा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।